रेडिओकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयचे हेडलायन्स. उलगले शिंयाळे दीस अजून सोंपलो ना पावस. 22 आनी 23 वेर घेतलो घालून हवामान खात्याचो अदमास. गळत रावल्यात कमळाच्यो पाकळ्यो. आयज निसटतलो नुवेचो विल्फ्रेड डिसा. वेळीचो आमदारय पक्ष सोडपाचे वाटेर. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे गोंयाचेरय सावट. राष्ट्रवादी आनी शिवसेनेची युतीची तयारी. दोगूय मेळून लढयतले गोंयांतले कांय मतदारसंघ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आदाव नासतना कोण शिदी फोडिना अशी म्हण आसा. वेंचणूक लागीं पावल्या तशी ही म्हणय चालीक लागल्या. ना जाल्यार ऐन वेंचणुके वेळार हेर पक्षा बरोबर सत्ताधारी भाजपातले पक्षांतल्यान भायर सरचे नासले. आयज नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसान राजिनामो दिला जाल्यार केजरीवालान म्हर्त साधून भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार जाहीर केलो. राजकारणान बुलेट ट्रेनीचो वेग घेतला. आंदोलना खातीर भारतभर फाम आनी दिल्लीत सत्ता मेळयल्ल्या अरविंद केजरीवालान वेगळी खेळी खेळ्ळ्या. भंडारी समाजाक थातारत ताणें आयज मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार जाहीर केलो. पोरण्या गोंया आंदोलन करून फाम मेळयल्लो अमित पालयेकार. आयकात अरविंद केजरीवालाची राजकीय समीकरणां. केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था. इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता. दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं. नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं. उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं. उस अन्याय की फीलिंग को ख़त्म कर रहे हैं. उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है. भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है. भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं. कौन सा ऐसा तबका है जहाँ पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया. फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया. इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं. तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है. ये पढ़े लिखे शख्स हैं. इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है. गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है. खासकर अभी फ़िलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की. अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज़्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं. उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए. मैं उम्मीद करता हूँ कि गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देके अमित पालेकर जी को सीएम बनाएंगे और हम सब मिलके एक नए गोवा का निर्माण करेंगे. कांय जाण हरवे सोदी तांकां आप आनी तृणमुलाच्या रुपान भाजिल्ले मेळ्ळे. आमदार, इत्सूक उमेदवार पक्षांतरां करत आसात, पूण सत्ताधारी कमळांतल्यान भायर सरपाचे प्रकारय चालूच आसात. मायकल लोबो, कार्लोस आल्मेदा, एलिना साल्डाना फाटोफाट नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा पंचायतींचो तेंको घेवन भाजपांतल्यान भायर सरलो. पळयात भाजपा सोडून अपक्ष रावपा फाटलें ताणें दिल्लें रजाव. हांव जॉयन जालें तेन्ना मुगेले एकूय डिमांड आसलो मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट जावपाक. जायतीं वर्सां जालीं, 20-25 वर्सां जालीं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जावं नाय. आनी हो डिमांड हांवें घायल्लो म्हाका मुगेले फकत डेव्हलपमेंट जावपा जाय. आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केलें ते भाशेन मुगेलें जायतीं काम जालें. मोर देन 120-130 crores मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जालो आहाय. सीएमान म्हाका प्रॉमीस केल्लें आनी तेणें आपल्यागे उतर फुलफील केलें.
ते ते तुमकां happy. सपोर्ट करतले तुमकां सपोर्ट करतले बीजेपी तुमकां आतां ना सांगला सपोर्ट तुमकां करपाक हांव इंडिपेंडंट न्हू तेंगे कॅन्डिडेट आसतले तेंगे आयज देखून हांवें पेपराचेर चोयलां ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएंसी ते कॅन्डिडेट घाताय ते तेंगे कॅन्डिडेटा सपोर्ट करतले मुख्य इंडिपेंडंट बीजेपीन जर तुमकां सांगलेलें तितलें तुमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुलफील केला जाल्यार आयज कितें गरज पडली तुमकां बीजेपी पार्टी सोडून इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाक सी ती कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती कॅथलीक डॉमिनेटेड कॅथलीक कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थिंगा बीजेपी वोट ना थिंग चड कॅथलीक आनी ताका लागून हांवें ती चिंतिल्लें कॅथलीक म्हणटा बीजेपी लायक जायना पयलीं सावन लायक जायना ताका लागून हांवें पयलें चिंतलोलें हांवें जॉयन जालें तेदूच सांगलेलें ताका त्याच दिसा ते म्हाका 9-10 वरां वयले तेन्ना सांगलेलें हांव दुसरे फावट बीजेपीचे कॉन्टेस्ट जायना म्हणून आनी तेच्या फाटल्यान सांगलें आनी आतां मुगे सपोर्टरांक गेले एक डिमांड आसलो तो तांकां जाय ते भाशेन हांवें बसपा हांवें सांगलें तांकां तुमी म्हाका सांगाय कितको बसपाचें तेणें सगळ्यान मिटींग घेवन सांगिलां तूं इंडिपेंडंट बस म्हणून जाल्यार काँग्रेस सोडून तृणमुलात गेल्लो आनी पश्चाताप जावन परत काँग्रेसीन आयिल्ल्या कुट्टरेच्या आमदाराचें आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साचें बाबाय ना आनी पुडवेय ना जालां बरे मागपी आनी समर्थकांच्या सांगण्या वयल्यान आपूण परतून काँग्रेसींत आयला अशें सांगत आलेक्सान लोकांची माफी मागिल्ली कुट्टरेची तिकेट मेळटली अशी ताका आस्त आसली पूण ती मेळ्ळी मारेनो रिबेलोक आलेक्स हात चोडीत उरलो हे वटेन वेंचणूक आयोगय वावराक लागला दक्षिणेंतल्या 8 तालुक्यांनी धाडपा खातीर व्हीव्हीपीटी आनी ईव्हीएम मशिनां हाडून दवरिल्लीं फ्लायींग स्क्वॉडाचे अधिकारी आनी पुलिसांचे हजेरेंत त्या केंद्रांचेर ती धाडपाक आयज सुरवात जाल्या जशें जशें इलेक्शन लागीं पावला तशें कामाक नेट येयलो तो दिश्टी पडटा हांगा तुमी पळयता पन्न्या आमच्या कलेक्टर बिल्डिंगेन जी व्हीव्हीपीटी मशिनां आशिल्ली वोटींग करपाची ती हाडून दवरलेली आसा आतां इलेक्शन लागीं पावला म्हणून ती आतां प्रत्येक तालुक्यांनी धाडपाचें काम चालू जाल्लें आसा तुमी पळयता फाटल्यान दिश्टी पडटा ज्यो सगळ्यो अरावंड गाडयेन आसा सगळे पुलीस बंदोबस्त आनी फ्लायींग स्क्वॉडाच्या बंदोबस्तान ही व्हीव्हीपीटी मशिनां आसा ती प्रत्येक तालुक्यान धाडपाचें काम चालू आसा जाल्यार वेंचणुकांचे धामधुमीत पुलिसांनी कांय कडेन धाडी घालून सोरोय जप्त केलो वास्को पुलिसांनी रेड घालून आयज 40,000 रुपयांचो सोरो धरलो जाल्यार काल वेर्णेच्या एका फास्ट फूड रेस्टॉरंटात बेकायदेशीरपणान सांठोवन दवरिल्लो 53,429 रुपयांचो सोरो जप्त केलो गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार पणजीच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी वास्कोच्यान हिरू महाले विधानसभा वेंचणुके खातीर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन शिवसेने बरोबर करार केल्या उपरांत महाराष्ट्रातले सत्ताधारी आघाडीची पुनरावृत्ती कांय प्रमाणात गोंयांतय जाल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसय आनी शिवसेना मोठ्या प्रमाणात जागे लढयतले पूण सगळ्यो 40य न्हय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोवा प्रभारी प्रफुल्ल पटेलान आयज जाहीर केले हे घोशणे वेळार शिवसेनेचो गोंय प्रभारी संजय राऊत हजर आसलो अशें असलें तरी समविचारी पक्षां बरोबर मतदाना उपरांत युती करपाक शकतात अशें पटेलान संकेत दिल्यात महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आनी शिवसेनेची युती आनी सत्ता आसा वेंचणुके आदी आघाडे विशीं राष्ट्रवादीची काँग्रेसी बरोबर जाल्ली चर्चा स्पश्टपणान अपेशीत थारले उपरांत हें पावल उखल्लां राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आमदार चर्चिल आलेमांव उपरांत टीएमसीत गेल्लो महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेनय काँग्रेसी बरोबर युतीचेर चर्चा केल्ली पूण कितेंच निश्कर्श आयलो ना अशें पटेलान सांगलें वेंचणुके उपरांत सरकार स्थापनेत ही युती म्हत्वाची भुमिका निभायतली अशें शिवसेना खासदार संजय राऊतान सांगलें Traditional past until 2012, Congress used to leave 7 out of the 40 seats for NCP. We said that even if it is some adjustment of number reducing also, we are ready, but let us work together so that we are able to take on the government here. Sri Sanjay Raut also, on behalf of Shiv Sena, also made a similar offer that we can all look at working together. Congress, of course, will be the main party, and we will be supporting the Congress in fighting these elections jointly and giving a formidable front against the current BJP government. They never said no, but they never said yes. They never gave us adequate numbers of seats. They never talk of seats which we were strong or capable to contest. So this kind of, it was an exercise where we felt that the Congress party is not giving us the due respect which we deserve. Unfortunately, I don't think that has come to any result, and as a result, NCP and Shiv Sena, we had discussions and we felt that we should at least fight the elections together jointly. We will be fighting not all 40 seats, but we will be fighting a substantial number of seats
at least 10-12 from each party. We have not decided the number, but we will definitely give you that number in a day or two. Our first list may be released tomorrow. NCP and Shiv Sena, though we may not be able to fully be in the position to form a government, but we will have a respectable number of seats where we will have an important role to play post-election in the formation of a like-minded government in Goa. महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत ही ठीक तरीके से चल रही है, एक आदर्श सरकार ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि गोवा में भी प्री पोल अलायंस हो। महाराष्ट्र में पोस्ट पोल अलायंस हुआ है, गोवा में प्री पोल अलायंस हो जाए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना और हमने और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी, पवार साहब हो, प्रफुल्ल पटेल साहब हो, सभी ने कोशिश की। तो शायद लगता होगा कि अपने बल पर वो सरकार बनाएंगे, तो हम उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और एनसीपी और शिवसेना ने ये निर्णय लिया है कि गोवा में हम दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जरूर प्रफुल्ल भाई ने जो कहा कि हम 40 सीट पर नहीं लड़ रहे, लेकिन जितनी हम सीटें लड़ रहे उसमें से जरूर हम सीटें जीतेंगे और हमारे सिवाय सरकार नहीं बनेगी, उसका हमें पूरा विश्वास है। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख। आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो। 2019 वर्सा काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्या 10 आमदारांच्या केसींची सुनावणी परत एक फावट फेब्रुवारीच्या 1 तारखेमेरेन स्थगीत केल्या। पक्षांतर करपी 2 आमदारां आड मगोपान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हो खटलो चलयला। The hearing of case against 10 Congress MLAs who are defected to BJP in 2019 has once again been adjourned by the High Court. The new date is February 1st. The matter will be taken up along with MGP's petition against its 2 defecting MLAs. The major worry is that the hearing may impact the respondent MLAs negatively in the upcoming polls. However, the court has agreed with the petitioners that no such impact would be felt. It stated that on the contrary, the verdict would serve as an example in similar matters across the country. In 2019, 10 Congress and 2 MGP MLAs had defected and joined the BJP. Both parties claimed that they formed 2/3 majority and hence their joining the BJP meant a merging of their respective parties in the BJP. Bureau Report, Goa 365. फाटले 24 वरात भारतात कोरोनाचे 2,82,970 दुयेंती सापडले। 441 मरणाची नोंद जाल्ल्यान आंकडो 4.87 लाखाचेर पावला। गोंयांत 3,936 केसींची नोंद जाल्या, 7 जाणांक मरण आयला। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 232 दिसांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 18.31 लाखाचेर पावला। फाटल्या वर्सा 31 मे दिसा सक्रिय दुयेंती 18.95 लाख आसले। तशेंच मंगळारच्यान ओमिक्रोन प्रकरणांनी 0.79% सक्रिय प्रकरणाचो आस्पाव आसा। एक्टिव्ह दुयेंती मदली 4.83% सक्रिय प्रकरणाचो आस्पाव आसा। तर राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड दुयेंती बरे जावपाचो आंकडो 93.88% सकयल देंवला अशें मंत्रालयान सांगलें। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 232 दिसांत 18.31 लाखां मेरेन वाडलो। मंगळारच्यान ओमिक्रोन दुयेंतींनी 0.79% वाड। इन्फेक्शन आशिल्ले 4.83% सक्रिय दुयेंती। राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड दुयेंती बरे जावपाचो आंकडो 93.88% देंवला। वाडट्यो केशी आनी ओमिक्रोनाचो वाडटो धोको लक्षात घेवन नागरी उड्डाणाच्या डायरेक्टर जनरलान फेब्रुवारीचे 28 तारखेमेरेन सगळीं आंतरराष्ट्रीय विमानां स्थगीत केल्या। फाटल्या वर्सा 23 मार्चाच्यान भारतात आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाणां स्थगीत केल्ली। जुलय 2020च्यान भारत आनी हेर 40 देशांतली विशेष नागरी उड्डाणां तशेंच एअर बबल वेवस्था कार्यरत आसा। नियोजीत आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाणाचें स्थगितीकरण 28 फेब्रुवारी मेरेन वाडलें। 23 मार्च 2021 सावन भारतात नियोजीत आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाणां स्थगीत। हवाई बबल वेवस्था अंतर्गत जुलय 2020 सावन भारतात आनी 40 देशांनी विशेष नागरी उड्डाणां चालू।
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक वेवसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत 22 आनी 23 तारखेक कांय वाठारांनी पावस घालून घेतलो असो अदमास उक्तायतना लोकांनी शिटूक रावचे असोय हवामान खात्यान सल्लो दिला. ह्या 2 दिसांत चडावत तापमानात 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणे तापमानात 20 डिग्री सेल्सियस आसतले. मंगळारा वातावरण सामान्य असलें. तापमान चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 19.9 डिग्री सेल्सियसाच्या लागीं आशिल्लें. राज्यांत हवामान सुकें उरतलें. फाल्यां फांतोडेर वेगवेगळ्या वाठारांनी दाट दंव आनी धुकें पडटलें असो अदमास आसा. 22 तारखेक तापमानात वाड जावन 2 ते 3 दिसांत तापमानात 1 ते 2 डिग्री मेरेन सकयलतें देंवूं येता. 22 आनी 23 तारखेक कांय वाठारांनी पावसाचो शिंवर. आयचें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. राज्यांत कांय वाठारांनी दंव आनी धुकें पडूं येता. फुडल्या 2-3 दिसांत तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन उणाव. 22 तारखेक उण्या तापमानात वाड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोविडाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.